जय मोनोकामी सोम्या तुझे बटी मोक्षी तू आमचे पातीची. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फादर. देवान दिल्ल्या दिसाक अर्घां दिवन हे मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेवंक आमी प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. तुमचे सोबत आसूं. भावांनो आनी भयणींनो, देवाक आमी निज जावन अर्घां दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तूं आनी हांव आज ह्या पूण शेतांत येवन मीस भेटोवन आसां, ह्या ऑनलायनीर मीस पळोवन आसां जावंक पुरो. पूण जायते जण आज आमच्याच देशांत कोवीड पिडे वरवीं कश्टोवन आसात, आस्पत्रेनी वळवळोवन आसात. तितलेंच न्हय आसता, मेल्ल्यांक सयत आज पुरूंक हुलपावंक जागो नासला. त्या देखून त्या लोकां खातीर, पिडेस्तां खातीर, त्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर ह्या मिसा वेळा भक्तीपणी आमी मागया. देव ह्या पिडेतावन आम्हा हर एकल्यांक सुडका दिवं दी. जशें तो ह्या संवसारांत आसतना अजा पिरितीन सकड पिडा ताणें पयस केल्ली, कोण लागीं आयले ताका गूण केले, तशेंच ही आमची मागणी सगळ्या संवसाराच्या मनशा खातीर आयकून दी म्हूण ह्या मिसा वेळा भक्तीपणी आमी मागया. एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. देवाचेर संपूर्ण रितीन भावार्थ दवरूंक बरवशान मेटा काडूंक आमी सुकल्या. जायते पटी ताची साख जावच्या बदलाक ताच्या नांवाची शीन उसारल्या. तें नांव परगट रितीन उसारूंक आमी सलवल्या. त्या देखून पातकांचे बोक्साने मागया आनी सांगात म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बागी वचगां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. Krista kakulut कर, Krista kakulut कर. सोमिया काकुlut कर, सोमिया काकुlut कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या पुतान आमचे पासून कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी वडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेव. महिमेवंतपण जिवंतपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या प्रत्या पुस्तकांतले वसाप. तो वर तांचे मदलो गमालियेचो नांवाचो एक फरिजीव निती सभेंत उठून उबे रावलो. सोमेस्त लोकांक म्हणटा तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतान थोडो वेळ भायर व्हरून ताणें सांगलें. उपरांत सभेघरा लागीं तो अशें उलय लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशाक
तुमी कितें करचेर आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदी तेयोदस नांवाचो कोण एकलो उठलो ते तुमी जाणात. आपूण बरीच एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण तांच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागड करतस ताचे फाटलो दर सगळे सिमटाले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलेकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपल्या फाटल्यान ओडलें. ताकाय द्वेशी मारलो आनी ताच्या फाटल्या दराक दिक्कापात जालें. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशा तोंड अलग रावा आनी तांकां ताचे इतल्या सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार ते भंगून वेतेले, पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमच्या निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजले बरी जायत. गमालियान सांगलेल्याक सभेचे सदे ओपले तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपूण तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयणें म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेकून धर्मदूत संतोशान भरून नितीसभेंत फाटीं पडटले. आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत लागले. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवपार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भिवंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्पराक जय जय. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकूंक, ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजूंक घेवच्या. सर्वेस्पराक जय जय. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांवें भोगूंक पावतलो इतलें हांव बरोसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवंक राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. सर्वेस्पराक जय जय. Hallelujah, 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 hallelujah. उंड्या वरी मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरी तो जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. वडी एकलो खाजमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलली. जेजून आपले दोळे उबारन भोंवतणी दिश्ट लायतना वडी एकलो खाजमो आपणासशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कांवच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली,
इतल्या सकट जणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शेसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रोचो बाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा वंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस जायचे, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळ्ळेंच तो एकलोच फोळण परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. वडीक लोकां समोर पुरो जाल्ली परसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, दादलेस 5000 जातीत. आमी चिंतया, रिथिरेनी ध्यानांनी जमत्यांनी दादले कितले असतात, स्त्रियो कितल्यो असतात. 5000 दादलेस जाल्यार स्त्रियो कितल्यो, भुरगीं कितलीं बाबांनो आनी भयणींनो. तर सगळो संख्यो 10,000, 12,000, 15,000 जातीत गाय. इतलो व्हडलो खाजमो विविध गांवांनी आयला जेजून केल्ली अजापां पळोवन, जेजू उलयता ती रीत पळोवन सगळ्यांकी विस्मीत भोगता. म्हाकाय बरें जायचंय, म्हाकाय आयकूंक जाय, म्हाकाय गुण जावंक जाय म्हणून चिंतून. आनी ह्या लोकांचेर जेजू बिरमत पावता. 1-2 न्हय, 5, 10, 12,000 लोकांचेर बिरमत पावता. पूण जेवंक ना. तितल्या लोकांक पोटाक कितें दिवया, कशें खावंक दिवचें तांकां, कांय ना. सगळे दुबाव पावतना शीस येवन सांगतना केवळ 5 आसात, थोड्यो मासलेचे कुडके आसात, तितल्यांत कितें करया. जेजू म्हणटा, आसुल्लें घेवया, आसुल्ल्यान दादोशी जावया. स्टार्ट फ्रॉम वेर यू आर. तू खंयसर आसाय थंयसर तावून तू प्रारंभ कर. भावार्थ आसलो, पातयेनी आसली, मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें पळयल्लें, इतली अजापां केल्लीं पळयल्लीं, तरी खंय तावन गिदू बाव. इतल्या जाणांक 10-15,000 लोकांक कशें जेवण दिवचें, 5 कुडक्या तावन. जेजू आशिर्वादीत करता. अजापसय भावां आनी भयणी बरोवन ओमथून उरता. आनी हांव चिंता, हें उरलें त्या भुरग्या खातीरच. कोणें दिल्लें न्हय गी, ताकाच पाटी व्हरच्या खातीर, घरा व्हरच्या खातीर देवाणीच विस्मितां करून हें दिल्लें जावन आसा. त्या देखून जें कितें आसलें, त्यागडी आसलें, ताच्या की वर्थ मेळटलें म्हूण आमकां जेजू रुजवात दाखोवन दिता. आमच्या जिवितांत हें जायते पटी घडलां जावंक पुरो. कशें आदल्या वर्सा ह्या 6 म्हयन्यांनी कोवीड पिडा आसली. कोवीड पिरियड टायमार जायत्या जाणांक लॉकडावन आसलें. ह्या संवसारभर लॉकडावन आसलो. भायर वचूंक जायनासलें, जेवण नासलें, तशेंच काम नासलें, कुटुंबां मूर्छ स्थितीर आसलीं. तरी पूण पळया, पिडेंत लोक मेलो, भुकेन लोक मरूं ना. कित्याक? आमीच पूण जावन दवरलें. आमचे डेस आसलें, आमीच चिंतिनासतना दुबळ्याक दिवंक प्रारंभ केलें. बरें मन आमचें थंय उदेलें, सगळ्या जिणयेंत बरें करून नातलें, तर हे पटी
पिडा आसा बरें करी सई म्हणून आमी हरी एकल्यांक बरें म्हण दाखयलें आसल्ल्यांतलें वांटलें आनी त्या देखून कोणूच बुकेन मरूंक ना आमच्या घरांनी फंक्शनां जाता आसतना पळया चिंतेनासतना लोक आयलो तर चड आनी चड लोक आयलो थोडे फावटी आपय नासतना आयलो म्हूण आमकां भोगलें जाल्यार आज मुसर जेवण नासतना कोणूच वचोंक ना अजाप घडटा खंय तावन म्हणी बरें घडटा बापा आनी भयणी स्टार्ट फ्रॉम वेर यू आर दिवंक प्रारंभ करया बंडलां जावंक राखचें नाका आमचें काबाड बरोवंक राखचें नाका कितें जाता केन्नाच आमकां कंप्लीट म्हूण भोगचें ना दादोशी आमी कितें जावचें ना आमी कितें करता हांव काबाड नवें काडनेता हांव घर नवें बांदता हांव कूड नवें करता हांव सोडल्यार दिवंक प्रारंभ करिना हांव तें बरें मन आमीच हाडूंक जाय त्या देखून आमी बंडलां जावंक या दोडतो जावंक या आमी पूंस जावंक आरावंक राखचें नाका जें कितें करूंक आसा तें आजच करया आतांच करया आमच्या हातांत कितें हेरांक बरें करूंक जाता तें करया जेजूस आमकां दाखोवन दिता जेन्ना तुमी आसल्ल्यान दितात दादोशी तुमकां खंडीत मेळटलें कित्याक तो आमकां आशिर्वाद दिता आमेन घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुंथो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा कानिको गे बापा कानिको बापानो आणि बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाची बलिदानां दयाळायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या तीन देणी आमी होगडाय न जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्याद भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ससनाच्या जिविताक जल्मलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक वगडली दारां सर्गींची आमा पातकियांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासो आनी सुमेस्त मनशां पासो तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन भोग आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्याक सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची तुमकां कुळत कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगवान तुजे ती सोपती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडबंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया, पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुझो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया हो सवनसा जेजू देवाची शेळी आम्हा हर एकल्यांची पातखां बक्षिता आनी आमी आसले भाशेनंत आमकां फावो करता ह्या शिळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी हर एकली सुभागी Somia तुझे भितरवची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन Jesu mojetan, rau Jesu mojetan, tu sangi astana nakamaka. Hey Jesu mojetan, rau Jesu mojetan, tu sangi astana nakamaka. At momoso Jesu pois pavlo, patkan buron. Sangyalo, tujhe kurpe, tujhe daye, tujhe daye somia pati portalo, tujhe kurpe, tujhe daye, tujhe daye somia pati portalo. Ye Jesu mojetan. Jesu mojetan, tu sangi astana nakamaka. Hey Jesu mojetan, rau Jesu mojetan, tu sangi astana nakamaka. प्रार्थुया बहुमोगाळ बापा दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Alleluia, Alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीच मोरा सोना पास्काचे ते सकाळी शिळावले ते वेळी अंकातच पाटलो सूर्य उदेलो जेजू पुन्हा जीवन जालो संसारात प्रकाश पावलो Alleluia, Alleluia, Christmornantlo जीवन जाला आणि केदीच मोरा सोना मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हान आशीर्वाद दिवांका
Bagin kurvein ram kam chadeva am chadusmanantli bapachi putachi ani pavitra atmachanavi. Amen.